मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आयचे है शतमानोत्सव कार्यक्रमांतू अनेक लोकांगा भाविक जन कारवारचे उपस्थित आसाची। पहिल्या दिवसाक 16 तारीखाक आम्ही हांगा येतना परंपरेचे आम्ही पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल बद्दल कडे स्वाम्यान हांगा इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी हांगा मठ स्थापन केले इत्यादी विषय त्याबद्दल सांगले। किंतु हाजे आयचे मुख्य केंद्र बिंदू म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तशीच तांगेले शिष्य आमगेले परमेष्ठी गुरुवर्य तांगेले बद्दल केलो विषय तुमकां सांगचे आमी इच्छा पावताची। तुमगेले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी बद्दल वर्णन करता जाले एक्चुअली वर्णन करचे मस्त कठीण कित्याक म्हळ्यार तांगेले तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी एक ओड व्यक्तिमत्व तसले एक स्वामेल बद्दल वर्णन करता असले शब्द जावो नाजाल्यार ज्ञान जावो आमगेले एक वेगळेना कित्याक म्हळ्यार ओड पंडित तांगेले विचारधारा तांणी समाजा केले तसले कार्य कितली ओड पट्टीन आसा। किंतु एक तांगेले परंपरेंतू आईल निमित्तान तांगेले एक शिष्य म्हणून घेतले निमित्तान केलो एक विचार तुमगेले जराक प्रस्तुत करचे जाता। तुमगेले कारवारचे रीतीन सांगता जाल्यार तुमगेले कारवारांत फेमस कसन की म्हळ्यार न्यूक्लियर पॉवर प्लांट कैगाचे हांग मस्त लोक कैगाचे मस्त लोक आज हांगा आयिल्ले आयतार आशिल्ले निमित्तान न्यूक्लियराचे कसन एक विशेषता कसन की म्हळ्यार की एकदा ते न्यूक्लियराचे रेडिएशन जावो नाजाल्यार ते युरेनियम की आनी कसन प्लुटोनियम की आनी कसन ते भायर आयिल्ले नंतर ताका राबूचेक जायना ताजे ते कसन किरण आसा विकिरण म्हणटाचे आमी रेडिएशन ते कितलेय गेल्यार तुमकां हे करचे जायना। ते तुमी भूगत कितलेही तुम्ही फोंड काण गेलो ते उठूचे एटम्स म्हणटाची ते दिसना किंतु ते तुम्ही तांतू घाल्यार वैकेची तांतुल्यान वैकेची रेडिएशन्स भायर येता म्हणून सांगताची सायंटिस्टांनी तुम्ही विचारल्यार थंयतुल्यान वैकेची तुम्ही कसने करा ताजे ते विकिरण मात्र तुमकां हे नाश करचे जायना ते भायर येता उरता म्हणून। कशी न्यूक्लियराक तसल एक कोड एक कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणटाची तसल एक हे आसा तसलेची आमगेले न्यूक्लियराचे स्वभाव आशिल्ले तसल स्वाम म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी। आज ही ताणें आमगे वट्टू ना इंदिराकांत तीर्थ स्वामी फिजिकली जावन गेलो आमगे वट्टू ना जाल्यार वैकेची आज ताणें वृंदावनस्थ जाल्यार वैकेची ते वृंदावनस्थ जालता आसल्या भूमी तुलेन ते स्वामेल आशीर्वाद रूपाचे रेडिएशन भायर येता उरता। तुम्ही केन्नाही वचा कसने तांगेले प्रार्थना करा तांगेले इष्टाची कसने तरी तुम्ही सेव केल्यार वैकेची ते इष्ट परिपूर्ण करून घेवन दितात। तसल आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले स्वभाव त्या निमित्तान तांगेले पुण्यतिथी आयिल्तना अनेक गांवतुलेन परगांवतुलेन मस्त लोक येवन गेलो तांणी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले सेव करतात कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत आसा
तांणी वृंदावनस्थ जाल्ल्यार वैकेची तांगेले एक समाधी खंय आसा, तांगेलें वृंदावन खंय आसा, थंय वचून आमी सेव केल्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आमकां पावताची म्हणले विश्वासू आज वैकेची गौड सारस्वत समाज ब्राह्मण वृंदांक आज वैके तितले विश्वास आसा. तसले एक तुमगेला हांगा काही गा आशिल्ल्या निमित्तान त्या निमित्तान आमी त्या उदाहरणान तुमकां इजी कळटा म्हणून कितें सांगलें. दुसरेच कसन की म्हळ्यार गुरु दोन रितीचे आसा. एक शांत वैके जावेता, एक विकोप वैके जावेता. तातूंत आमी केन्नाही इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक उल्लेख करतना उज्ज म्हणून सांगता आशिल्ले. उज्जेचे दोन कार्य आसा. ते दिव वैके लावता आणि घर वैके लासून वैके काढता. दोन्ही आसा. दीप वैके लावचे जाता आणि सर्वनाशही जावचे चान्स आसा. सर्वनाश म्हळ्यार खंय तरी उज्ज लागली म्हळ्यार कंट्रोल करचे जायना आणि उठून भस्मीभूत जावन घेवन वचचे वैके चान्स आसा. तसले स्वभाव आशिल्ले तसले स्वामी म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. कितें की म्हळ्यार तुमी तांकां गौरव केल्यार तांणी दीप जावन घेवन तुमकां आशिर्वाद करताचे आणि तांकां जर तांगेले विरुद्ध केले ना जाल्यार तांकां मनाक समाधान जायना आशिल्लें असमाधानकारक रितीन वर्तन केलें म्हळ्यार तुमगेलें सर्व पतन वैके जावता. आमी कित्याक सांगलें की म्हळ्यार इतिहास साक्षी आसा. आमी सांगतना इतिहासान कसन जाल्ले कसकसन लोकांक कसकसन अनुभव जाल्ले ते तुमगेले आमी येद्राक प्रस्तुत करता. तातूंत आमी सांगलें की तांणी एक उज्जे स्वरूप तांणी दीप वैकेच प्रज्वालन करता जाल्यार तुमकां अनुग्रह करता जे तुमकां लासून घालना आणि जर विरुद्ध गेले तर तुमकां लासून वैके घालता. तसले एक उदाहरण म्हळ्यार आमगेले केरळांत जाल्ले की खंयची एक यात्रे निमित्तान संचारा निमित्तान केरळाक तांणी गेलतना अशी खंय की कायम कुळमा लागीं तांणी वता आशिल्ले. थंय कसकीची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अगौरव जालो. अगौरव जाल्ल्या निमित्तान तांकां मनाक तांगेले एक मनाचे एक गुरु कसन एक द्वेष नाजाल्यार गुरु दोष कसन आसा ते एक निर्माण जाले. त्या संदर्भार कळना खंयच्या गांवांक गेले खंयची एक निमित्तान तांकां थंय अनादर जाले अगौरव जाले. तांणी वैके कसन हें केलें ना. आमगेले म्हालगड केन्नाय सांगताचे की स्वाम्यान उलोवन घेवन सांगिल्लें ना जाल्यार येडना की आमकां दुख्ख जालें आमकां अनादर जालें आमकां अगौरव जालें. तांणी तोंड फुटून सांगिल्लें ना जाल्यार फुटून सांगनाची केलोपन सांगताची केलोपन सांगनाची. किंतु तांगेले हाव भावांत तांगेले मनांत हाव भावांतूची तांगेले फेशियल एक्सप्रेशनांतू तर तांकां मनांत दुख्ख जालें म्हळ्यार त्या वैकेची कोण केल्लो उरता ताका लागताची. स्वाम्यान ते फुटून सांगता म्हणा तुगेले निमित्तान आमकां अशी जालें अनादर जालें अगौरव जालें म्हणून स्वाम्यान फुटून सांगता म्हूण ना. खंयची कार्या निमित्तान स्वाम्यान मन दुखून गेलो तांगेले हाव भाव चेंज जाले. इतलो खुशी खुशी आशिल्ली एकदम आतां नम्रपळे कसं उलयतानाची पहिले हसून हसत खेळत सांगत आशिल्ले आतां काही सांगताना ते लक्ष घालचें हाडना की स्वाम्याल मनांत कसकी एक जाल्या म्हणून. सो अशी आमगेले म्हालगड सांगता आशिल्ले की उलोवन सांगिल्लें ना जाल्यार येडना तांगेले खाली हाव भावान तरी तांगेले कसं तरी हे जाल्यार ते आमकां गुरु दोश लागताचीच म्हणून गे न्हू म्हालगड सांगता आशिल्ले. त्यातून स्वाम्याले गांनी उलयताना चिक जाग्रतेन उले म्हळ्यार स्वाम्यान अवकाश दिले स्वाम्याले उलोवचें जाता म्हणून गे न्हू. खंयची एक शब्द भायर आयले म्हळ्यार कडेर इतलें वर्ष केलेली उठूची कसन आसा नाश जावन घेवन वता. आमगेल्यान तूं केन्ना आमगेले GS कामत आमगेले ऑडिटर स्वाम्याले गी वचून घेवन आमगेले पुण्य वाडचेक स्वाम्याले आशिर्वाद वाडचेक 1% वाडचेक मस्त वेळ वता. 1% वाडचीक मस्त वेळ वता किंतु 50% देंवचेक 1 सेकंड पुरो म्हूण तशें. 1 सेकंड पुरो शेअर मार्केटा सारकी केन्ना चडता म्हूण गोतना देंवत मात्र समज पटापट देंवता. कोविड आयिल्लें म्हणल्यार पुरो उट्टू देंवन गेले. तशीची 1 सेकंड पुरो देंवचेक. तातूंत GS कामत केन्ना सांगता स्वाम्यान कशें सांगलें पळय तशें कर मरे बाकी कडेन वेल कडेन पळय
अशी तसं एक GS कामात आमगेलो ऑडिटर आशिल्लो तो केन्नाही उद्गार करता आशिल्लो पूण निवाडचेक मस्त वेळ वता किंतु देंवचेकच पळय काही ना सेकंड पुरो म्हणून सांगता आशिल्लो. तशी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी केन्ना कायम कुळमा गेले अनादर जाले तांणी व्यक्त केलें ना किंतु तांगे मनाक कसं एक शल्य जालें आनी तांणी परतून आयले. म्हळ्यार दुसरे कडेन तांणी वास्तव्याक गेले थंय गेले ना मुखार गेले ना तांणी आनी तांणी मुखार मागशी आयले. अनेक वर्ष जाले नंतर थंयचे ग्रामस्थांक त्रास येवचे लागलो. त्रास कसन की म्हळ्यार संतान जाता आशिल्लें तांगेल कुटुंबांतू संतान जाता आशिल्लें किंतु वंशोद्धार जावन गेलो पुत्र संतान जायनाशिल्लें. खाली चली चौडवाल संतान जाता आशिल्लें पुत्र संतान मात्र जायनाशिल्लें. वंशोद्धारक वंश परंपरा चलक आशिल्लें किंतु तांकां खाली चली चौडवं जाता आशिल्लें खंय गेल्यार तेचीची. अशी चौकशी करतना कित्याक अशें म्हणटाना तुमकां एक स्वामेले अशी शाप आसा एक मनस्ताप आसा दोश आसा म्हणून सांगून आयतना कडेरी तांगे मालगड्यान अशी घालतना हे एक स्वाम्याक आमी अशी केल्ले अशी जाल्ली तांकां म्हणून हे उठूची विचार येवन गेलो कडे थंयची लोकांनी आमगेल स्वामी विसावे इंदिराकांत तीर्थ स्वामी कडे तांकां विशय कोण आयले नंतर 22वे स्वामी पळय कितले बेगीची 20वे स्वामी 22वे स्वामी एक स्वामी जाले नंतर आमगेले परमेष्ठी गुरु जाले नंतर आमगेले परम गुरु लेगीत ते लोक आयले आनी येवन गेलो अशी आमगेले तुमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अशी अडचण जाल्ले आमगेल निमित्तान आनी आमगेल मालगड्या निमित्तान कसकी एक दोश घडिल्लो अशी अनादर घडिल्ले अचातुर्या निमित्तान की कसकी एक निमित्तान त्या निमित्तान आमी चौकशी केले निमित्तान त्या मठाचे एक त्या स्वाम्याले एक दोश आसा ते परिहार जावका म्हणून तांणी आयले. आमगेलंत एक कन्नडांत म्हणणी आसा ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು म्हणून एक ಗಾದೆ म्हणताची कांट्यानं काढका तुम्ही दुसरं कसण्याची परिहार करचे जायना. तशीच स्वाम्याला कसणे तरी दोष असले ना स्वाम्याला निमित्तानं कसणे एक मनस्ताप असले ते परिहार करचे ताकद शक्ती सामर्थ्य स्वामी. आता कसं तुमगेले सिंपल जाऊन सांगता म्हळ्यार तुमकां राहू केतूचे दोष आसा म्हणले का भटमाम कसं सांगता राहू केतूचे जप कर नाजाल्यार ताजे हवन कराची. शनील बाथ आसा शनी लेगी वचून गेलो शनील उपासन कराची ताज्या निमित्तान हें जाता. गुरु दोष असले खंयचे नवग्रह शांती सांगिल्लो आसा ना कसं सांगिल्लो आसा काही सांगिल्लें तुम्ही खंयचे ज्योतिशालेक वचा गुरु दोषाक तो तुमगे गुरु लेग वचून गेलो पाद्य पूज करून गेलो तांगे कडच्यान 4 शब्द घेवन गेलो तांगे फलमंत्राक्षर घेवन यो म्हणून गेलो सांगता बी ना तोच वचून गेलो तू गुरु शांती कर म्हणून सांगना खंयचे रितीर सांगना. द्वादशेरी वेयेचेर गुरु आसा गुरु लेग वच तांगेले एक प्रसन्न आशीर्वाद घे तांगेले मंत्राक्षर घेवन यो आनी कार्यारंभ कर अशी सांगता विना गणो होम कर सत्यनारायण पूज कर नवग्रह शांती कर म्हणून सांगना तो. तत्कून गुरुल शाप कसं नसल्यारी ते गुरु न काढता कांट्यानं काढता जाल्यार गुरुल शाप गुरुनच विमोचन करता. त्यातकून कसं केलं की म्हळ्यार थंयच्या लोकांनी आमगेले परम गुरुले गायले 22वे स्वामीले हे 20वे स्वामी तांकां नादर केल्ले तत्कून तांणी कोणाले गायले म्हळ्यार थोडे टायम गेले कडे त्रास येवचे लागले कडे 22वे स्वामीले गायले आनी स्वामीले घेवन गेवन तांणी विनंती केली अशी त्रास जाता आसा हांगा तुला आमकां विमोचन करका कित्याक की म्हळ्यार वंशोद्धार वाडटा ना संतान जाता आसा बट वंशाक अभिवृद्धी करता आसले एक पुत्र संतान मात्र जाता अशी हे कल्पना कडेरी आमगेल परम गुरु स्वाम्यान एक संकल्प केले की त्या हंतुल्यान आमी विमोचन करून दिताची म्हणून आनी विमोचन करून दिता म्हणटा आशिल्लतानाची आमगेले परम गुरु स्वाम्या तांणी गत जाले 1972 अंतू तांणी गत जाले आनी गत जाल्या निमित्तान तांणी कसं ते कार्य करता आशिल्ले ते करचें जालें.
आणि त्या कार्य आमगेल गुरुस्वाम्यानं 1975 कायम कुळमांतू 4 महिने चातुर्मास कोरगेनु ते शापातुरन विमोचन केले नंतर तांगेले वंशांतू अभिवृद्धी जायत गेल्या, पुत्र संतान जावचे लागले. ते अशी तांगेले एक भावना त्या निमित्तानं आज वैक्याची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याला पुण्यतिथीक कायम कुळमातुलन अनेक लोक थंय येऊन गेलो सेव करतात. आणि इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याला दिवसाक तांगेल पुण्यतिथी दिवसाक थंय सत्यनारायण पूज करतात. थंय इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याला एक सभागृह एक सांची हॅ कोर गेलो स्वाम्याला थंय एक भावचित्र दवरून गेलो आज वैके त्यांनी गौरव करतात. म्हळ्यारी सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यारी एक गुरु तुम त्याची सांगले एक गुरु प्रसन्न आशीर्वाद केल्यारी हांगा मुरलीधर मठ वैके कोण दिताची. जर आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वामी विक्षोभ जाऊन गेलो असमाधान जल म्हळ्यारी केरळाचे कायम कुळमाजल परिस्थिती वैके येता दोन्हीची. त्यातून हांगा कारवारच्या लोकांक दिव्या तशीची आशीर्वाद केलाय किंतु कायम कुळमाचे शाप अशिल्ले निमित्तानं तांकां त्रास पडला. सो त्या निमित्तान गुरु म्हणले उच्च ते दिव वैकेची तुमकां प्रज्वालन करचे जाता आणि आमकां उजे तशे लासून वैके काडटा म्हळ्यार कितें सांगलें तांगेले हे इतिहासान तूं घडील तसा विषय तुम सांगतासच. आम्ही कसं नाही नवीन तुमकां हे करतानाचे आम्ही वाचिल्ले आमकां स्वाम्यान सांगिल्ले नाजाल्यार कायम कुळमाचे लोक आयले तांकांय विचारले रे तांणी हेचीच विशय तुमगेले रामायण दिता. हे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी बद्दल तुमकां सांगले किंतु अनेक महत्वाचे गोष्टी कसन आस की म्हळ्यार विचार कसन की म्हळ्यार तांगेले शिष्य आमगेले परमेश्ठ गुरु 21वे स्वामी हे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान मठ बांदचेक निर्धार केल्यार वैकेची ताजी मागशी आशिल्ल तसले एक व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले परमेश्ठ गुरु. अशी एक सांगता जाल्यार सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार आतांचे आमगेले सिंपल एक स्वाम्याला आनी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याला आणि तांगेल शिष्याला एक संबंध म्हळ्यार आमगेले मोदी आनी अमित शाह म्हणून सांगितलं तुम सिंपल जावन घेवन कळका जाल्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान उठ्ठूचे निर्धार घेवचे एक निर्धार घेवचे आणि तांगेले तितले वर्चस्व आशिल्ले तांणी कसन शब्द दिताची ते करताले तांणी. सो आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान एक शब्द दिले नंतर ते कार्यरत हाडचे तसले शक्ती सामर्थ्य आमगेले परमेश्वर गुरु आशिल्ले. तांणी शिले फातरान बांद काम म्हळ्यार आनी शिले फातरान बांधून दिता आशिल्ले. सो तसल एक तांगेले विचार आनी हांगेले कार्य हे कॉम्बिनेशन आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले आनी आमगेले परमेश्वर गुरुवर्य स्वाम्याले आशिल्ले. तांगेले इतले विचार आशिल्ले की म्हळ्यार आमगेले परमेश्वर गुरुले स्वभाव कशे की म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शना बद्दल सांगता जाल्यार पहिले काळाक शिलामय कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें आणि शिलामय बांदतना एक कसन उरका की म्हळ्यार दोन फातराचे अंग सेरसिताना म्हणजे एक साइड आणि एक साइड दोन्ही साइड तुम्ही सेरसिताना ते दोन्ही ही प्लेन उरका. जर ते एक साइड भायर आयले एक साइड हे जाल्यार दोन्ही ते मॅच जायना. दोन्ही ही मॅच जावका जाल्यार दोन्ही अंग कसन आसा शिलामयाचे अंग कसन आसा ते करेक्ट पॉलिश जाले उरता. आता पॉलिश जाल्या म्हणून कळच कशी भितरी पॉलिश जाल्या म्हणून कळची कशी आणि त्यांना कसं कॅमर असेल की ना जाल्यार कसं नाही तरी घालून घेऊन समो पॉलिश जाल्या म्हणून कसं एक रेडिओग्राफी घालून कसं करचे आशिल्लें काही करचेक जायना आशिल्लें. आता कामगारांनी सांगलें हांव पॉलिश केला म्हणून बट आमी कशी ते 100% कशी लॅक करचे. आमगेले परमेश्वर गुरूक ताका वैकेचे एक लॅक आशिल्लें. तुमकां मडला वीर गोत आसा वल्ले वीर मडलाचे तुम्ही त्या पान काढल्यानंतर मध्ये तुम्ही सारणी वापरते कसं तुम्ही वल्ले ते वापरताच त्या दोन शिलामध्ये घालचे आणि तांडूचे तांडील नंतर त्याचे ग्राफ येता कसं ग्राफ की म्हळ्यार जर ते वीराक कसं ते मडला वीर कसं आसा ताका कसं घाई
कसने स्क्रॅच आणि ना जलम म्हळ्यार तू केल पॉलिश सम आसा. जर कसने स्क्रॅच आणि आयल म्हळ्यार तुका पैसे ना. सो असत तरेची एक विचारधारा आमगेले परमेश्टी गुरु स्वामील आशिल्ले. आमगेले मठाचे पर्तगाळी मठाचे चावडी कसन आसा त्या वैकेचे आमगेले परमेश्टी गुरु स्वामीन हे केले. हे वैकेचे कसन आसा 1923 बांधले. स्वामीन निर्धार केले किंतु परिपूर्ण आमगेले परमेश्टी गुरून कोण दिला शिष्यांक दिलता तुम्ही कराच म्हणून. पत्र व्यवहार निर्धार घेवचे हे उठूची आमगेले कोड स्वामीन आशिल्ले. बाकीचे असल आणि विशयांतू आमगेले परमेश्टी गुरुवर्य स्वामी प्रावीण्य आशिल्ले. तांगेलकिंत होड ताजेकिंत होड कसन की म्हळ्यार आमगेले परमेश्टी गुरुवर्य स्वामी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले 36 वर्ष जावन गेलो पट्ट शिष्य जावन गेलोची ताणे आसन जाल्ले 36 इयर्स. आणि तांकां पीठाधिपती आज आमी कशी पीठाधिपती जावन 2 वर्ष जाल म्हणटाची 3 वर्ष जाल म्हणटाची. किंतु आमगेले परमेश्टी गुरुवर्य स्वाम्याक पीठाधिपती लाभ जाल खाली 11 महिने मात्र. खाली 11 महिने मात्र 1 वर्ष वैके मेळना. 36 वर्ष 36 इयर्स आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले शिष्य जावन गेलोची तांणी उठूची मठाचे व्यवहार पळयला आसा. केन्नाही तांणी आमी पीठाधिपती केन्नाही ना. तांगेले शिष्य जावन गेलो तांणी सेव केल्लो आसा. तसल एक परंपरेंत आमी आयले आमगेले भाग्य म्हणटा. केन्नाही तांणी हे केलें लोभ की आमकां पीठाधिपती कसने ना. तांगेले शिष्य जावन गेलोच तांणी कार्यरत केले. आणि आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आणि आमगेले परमेश्टी गुरु कॉम्बिनेशन कशें की म्हळ्यार तांकां ताप आयलो म्हळ्यार हांकां हे जाता आशिल्लें शिष्यांक ताप आयला. आणि त्यांना परिहार कशी करचे म्हळ्यार तेन्ना उठूची आयुर्वेदीक तेन्ना उठूची बाकीची अशी होमिओ म्हळ्यार इंग्लीश मेडिसीन जावो कसले ॲलोपॅथीक मेडिसीन जावो तसले आनी कसले ना आशिल्लें. तर उठूचे आयुर्वेदिकाचे मेडिसीन आशिल्लें. सो कसले घेवचे तरीही परिहार जाताना कडेर आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आमगेले शिष्यांक ताप आयला नाजाल्यार तांगेले ताप परिहार करचे तांणी आम्रपल्लव शांती करचे. ते आम्रपल्लव शांत केल्यार ज्वर बाधा निवारण जाता म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. सो आम्रपल्लव शांती केल्या निमित्तान ज्वर बाधा कमी जाता आशिल्ले. ते शांती वैके करीत आशिल्ले शिष्यांक कितें त्या न्हयशीची तांकां एक फाटीक एक घुंट जाल्ले. ते घुंट जाल्ले निमित्तान ताका इंग्लिशान ते कसकी म्हणटाची आमकां याद येताना बट आमगेले स्वामी केन्नाय हाजे बद्दल सांगता आशिल्ले. ते घुंट जाल्ले निमित्तान थंयतुल्यान ते एक पस टायप येता आशिल्ले. ते पस येवन गेलो मस्त तांकां वेदना जाता आशिल्ली. सो ते वेदना जाता आशिल्ले निमित्तान मस्तींतल्यान तांकां एक म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी येद्राकची तांगेले प्रथम शिष्य नरहरी तीर्थ स्वामी गत जाल्ले. गुरु येद्राकच एक शिष्य गत जाल्ले एक अनुभव आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आशिल्ले. आता अनेक द्वितीय शिष्य जावन घेवन आमी परमेश्टी गुरु घेतले म्हळ्यार आमगेले परमेश्टी गुरु तांकां वैकेच आमगेले येद्राक कशी त्रास जाता आशिल्ले पळोवन घेवन तांकां आनी परत हे जाता हांकांनी आमगेले येद्राकांनी आनी हे जाल्यार कशी म्हणून घेवन. सो त्या निमित्तान तांणी कसन केलें की म्हळ्यार दोन्ही स्वामील वयोमानाक एक लागीं एक 5 की 10 वर्षां फरक चड कसने फरक नाशिल्ले. दोन्ही स्वाम्याले अंतर तितले आशिल्ले. तशें आसतना आमगेले येद्राक आनी परतून आयले म्हळ्यार हांकां सहन करचे कशी म्हणून एक हें आशिल्लें मनाक चिंत जाता आशिल्लें. आनी हांकां फाटी दूख हे ते भगंदर म्हणटा आशिल्ले. ते इंग्लिशांत आमकां समजतना बट ताकाय एक नांव आसा बट आमी हांकां लोकल हांतू भगंदर म्हणून सांगता आशिल्ले. सो ते भगंदर जाता आशिल्ले पळोवन घेवन कडेन स्वाम्यान कशें केलें की म्हळ्यार तुला पुरुष दान म्हणून घेवन एक हे केलें. तुला पुरुष दान म्हळ्यार कसनेची ते सिंपल तुला पुरुष दान. तुला म्हळ्यार तुमी हे करताचे भेट करताचे ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾದ ತುಲಾ म्हणून सांगताचे. हे आता ऍपल आसा 100 ग्राम्स वेट आसा ताका सम जावंक आशिल्ले अनेक पदार्थ
ऍपलिगे समानवाद तूकಕ್ಕೆ तुला म्हणून आम्ही हे करताच. सो त्या 100 ग्राम असल्यारी तक समजावक आशिल्ला आनीक तशी आम्ही तुला म्हणताच. तुला पुरुष दान, पुरुष म्हळ्यार व्यक्ती. आता आमगेल स्वाम्याले तुला समजावून गेलो तांणी दान करचे लागले. आमगेल स्वाम्याक एक स्वाम्याक कितले एक तांकां समान जावन घेन तुल जाता एक दान केलें, एक तीळ दान केलें, अशी मस्तीतलं दान केलें. कित्याक की म्हळ्यार ते कसनेच एक रोग की ना आनी कसने असल्यार त्या दानांत ट्रान्सफर जावो हंक नाक काम म्हणून न्हू त्या भावन तांगे. आनी देवाल अनुग्रहान अशी जालें की शिष्या लेद्राकच पहिले गुरु स्वामी गत जाले आणि 11 महिन्या नंतर आमगेले शिष्य स्वामी गत जाले. पण खाली 11 महिने खाली शॉर्ट स्पॅन आशिल्ले. जर ते पहिले जाल्ले असल्यार आनीक मस्त तांकां त्रासदायक जाता. म्हळ्यार आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आनी तांगेल शिष्याल बद्दल कितली एक उत्कंठ भावन आशिल्ली असेल आमकां केन्नाय पळोवच्याक मेळ्ळा. आनी कोण पळयले तांणी धन्य म्हणटा. आम्ही खाली ऐकत असाची आणि आज आम्ही तुमक सांगता असाची, तुम्ही श्रवण करता असाची. त्या निमित्तानं तांगेल एक केमिस्ट्री कशी आशिल्ले, तांगेल एक बॉन्डिंग कशी आशिल्ले हे उठू पळयले नंतर आमकां ही कशी उरका स्वाम्याले की कशी आमी व्यवहार करता हे उठू आमकां कळटा. आमकां बरें जालें एक सारकी म्हळ्यार आमगेल गुरु स्वाम्यान आमकां हे उठूची वाचन करचें दिल्ले निमित्तानं आमकां आमगेल गुरुले कशी उरका म्हणून आमकां कळटा न्ही. एक स्वाम्याले की आमी स्वाम्याल शिष्य आमी कसं नाही करत ना. शिष्य जाल्यार शिष्य जावन घेवन उरका, अतिरेक करचेक जायना. सो हे उठूची एक 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 हंत हंतारी आमकां समजूचे मेळ्ळे, स्वाम्याले व्यवहार करचेक मेळ्ळे. अशी आमगेले गुरुले आनी आमगेले परमेश्वरी गुरुले संबंध आशिल्ले. आमगेले गुरु स्वाम्यान म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी हांगा मुरलीधर कृष्णाक तांणी प्रतिष्ठापन केलें. कित्याक प्रतिष्ठापन केलें? कित्याक म्हळ्यार कलियुगाचो देव म्हणल्यारूच आमकां कृष्ण. कलियुगांतू तुम्ही खंयचेही कार्य करा, खंयचेही कार्य केल्यार लास्ट तुम्ही कसं करताची कृष्णार्पण म्हणून सांगताची. कसं नाही करा तुम्ही प्रति एक कार्य केल्यानंतर लास्ट कसं करचे की कृष्णाकच अर्पण करचे विना आणि कोणाकची ना. मस्तीतले देव असाचे, राम असा, वराह असा, नरसिंह असा ना. कृष्णाकच तुम्ही अर्पण करता, कृष्णाकच तुम्ही त्या उठूची हे करता म्हणून सांगितलं असा. उपवास करताना वैकेची आम्ही इथले रामाल उपासक आमगेले पठ्ठाचे देव वैकेची रामदेव रामनवमी कितलो ओढ उत्सव करताच पर्तगाळीत. किंतु त्या दिवस उपवास ना. त्या दिवस उपवास म्हणले ना. त्या दिवस देवाक रथार चोडून गेलो सांजे 7 घंटे जाल्यार वैकेची भिक्षा सांगता. त्या दिवस उपवास ना. संपूर्ण उपवास खंयचे तरी एक दिवस सांगितलास म्हणजे त्या कृष्णाष्टमीक मात्र एक एकादशी. तदनंतर खंयचे तरी उपवास आमकां सांगितले असल्यार ते कृष्णाष्टमीक मात्र. रामाले जन्मदिवसाक जावो ना जाल्यार नरसिंह देवाले जयंती दिवस जावो ना जाल्यार कूर्म जयंती दिवस जावो ना जाल्यार वामन जयंती दिवस जावो खंयचे जयंतीक उपवास ना. खाली कृष्णाष्टमीक कृष्ण जयंती दिवस मात्र उपवास. म्हणजे तितले कलियुगांतू कृष्णाक महत्व दिल्लें आसा. त्यातून आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान कारवारांतू कृष्णाकच हांगा प्रतिष्ठापन केलें. की म्हळ्यार कारवारच्या लोकांक उठूची कृष्णाक समर्पण करो आणि कृष्णा निमित्तानच तुमकां बरें जावो म्हणून कितेंची स्वाम्यान हांगा कृष्णाकच हांगा प्रतिष्ठापन केलें. आनीक कसन की म्हळ्यार ही महाभारत हांतू 3 पात्र महत्वाचे तुमकां पळोवचें मेळटा. एक दुर्योधन, एक पांडवालो ज्येष्ठ भ्राता जावन गेला आशिल्लो तसलो युधिष्ठिर आणि सर्व लोकांक मार्गदर्शक जावन गेला आशिल्लो तसलो श्री कृष्ण परमात्मा. आता तुम्ही आलोचन करा की तुमकां हे 3 हंतू खंयचे तुमकां जावका म्हणून. दुर्योधन जावका की, युधिष्ठिर जावका की श्री कृष्ण परमात्मा जावका की. युधिष्ठिराले स्वभाव कसन की म्हळ्यार तो तागेल मात्र पळयत आशिल्लो.
खाली म्हाका केन्ना राज्य मेळटा, मागेले हे कशी जाता हांतू चिंतन तागेले. तो दुसऱ्या बद्दल भावंड 100 असल्यार वैकेची तो तागेले पयलीं पळयत आशिल्लो. म्हाका कशी पट्टार मेळटा, हे मेळटात, तांकां कशी हारोवचे तांतूच तो मग्न उरता आशिल्लो. युधिष्ठिरू स्वताची स्वार्थी, युधिष्ठिर न्ही दुर्योधनू संपूर्ण स्वार्थी, तागेल मात्र पळयत आशिल्लो. युधिष्ठिरू तो तागेले कुटुंबाच पळयत आशिल्लो. पंच पांडव, कुंती इत्यादीक पळयत आशिल्लो. दुर्योधनू स्वताच मात्र पळयत आशिल्लो. आनी ते तुमकां गोत आसा तागेले प्राण रक्षण करचे कितले ताणें प्रयत्न केले. ताणें कोणाले सहाय घेतले, कर्णाल सहाय घेतले, उट्टुलोकाल सहाय घेतले. ताका कशी जावका तो तशी आमी सांगताची का कामापुरती मामा म्हणून घे. काम जावं पर्यंत तागेले बरें उरलो. काम जाल्या नंतर तागेलो पत्तो ना, एड्रेस ना, काही ना. तशी ताका जावंक आशिल्ले पर्यंत ताणें उपयोग करून घेतले. कर्णाक ताणें करून घेतले, नाजाल्यार द्रोणाचार्याक करून घेतले. द्रोणाचार्याक न्ही युद्धा टायमार ते भगवद्गीतेन श्लोक आनी हे कळटना ताका इतलो प्रशंस करता की म्हळ्यार रक्षण करता न्ही, कौरवाल रक्षण करता म्हळ्यार द्रोणाचार्य म्हळ्यार पांडवालो गुरु. आता गुरु येत्र आशिल्लो तेन्नाची तोचीच आमकां सेव करचे जाता. तेन्ना बरे श्लोक जावन घेवन ताका व्हडपण दाखोवन घेवन दिवचे. म्हळ्यार हे उठूची ते तुमकां श्लोकांत वाचिल्यार तुमकां कळटा खंयचे खंयचे शब्द द्रोणाचार्याक विशेषण दितना ते दुर्योधनान ते कसकसन शब्द घाल्या पळय तांकां कळून घेवन वता हो लोणी लावचे लागला म्हणून. सो असले एक स्वभाव दुर्योधनाला आशिल्लो. म्हळ्यार तागेल स्वार्था कितेरी ताण तशी केली. युधिष्ठिरू आपल्याला पांडवाला मागेल भावा कसन जाता, मागेल बायली कसन जाता, अर्जुनाल परिस्थिती कसन जाता, भीमाल परिस्थिती कसन जाता, अर्जुनाल चलो अभिमन्यू असल हंतुची तागेले हंतुची हंतू आशिल्लो. दुर्योधनू आपल्याला पळयत आशिल्लो, युधिष्ठिरू आपल्या कुटुंबाल पळयत आशिल्लो, कृष्ण उट्टुलोकाल पळयत आशिल्लो. श्रीकृष्ण परमात्मा दुर्योधनाल वैके पळयले, युधिष्ठिराल वैके पळयले आणि त्या सोडून घेवन बाकी उट्टुलोकाल वैके चिंता गेले लक्ष आशिल्लें. आता तुम्ही सांगा की तुम्ही स्वतः कितें मात्र पळोवंक येता की कुटुंबाच मात्र पळयतात की संपूर्ण उट्टुलोकाल पळयताची ते तुमगेल निर्धार, तुमगेल विवेचन बुद्धीक तुम्ही खंयचे स्वभाव जावका म्हूण लेखताची ते तुम्ही लेखा. त्यातून आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वामी कृष्णाक दवरले. कृष्णा पळोवन पळोवन कृष्णाल स्वभावाची कारवारच्या लोकांक प्राप्त जावो म्हणून घेवन स्वाम्यान कृष्णदेवाकाची हांगा प्रतिष्ठापन केल्लें आसा. आजकाल इतलो आमी व्यस्त जाले की म्हळ्यार आमकां जिवनांतू मस्तीतले अडचण येता. अडचण आयली तेन्ना केलो विषय आमकां गोतुरना तातून आमी कसं करताची सलहेगार सजेशन घेवचेक आमी हे करतात. एकल्यान सांगले की संपूर्ण महाभारत 2 लोकां निमित्तान जाले आणि दोन्ही लोक सलहेगार, दोन्ही लोक सलहेगार. संपूर्ण महाभारत जाले ह्या 2 लोकांक मात्र म्हणून सांगतात. एक दुर्योधनाक सलहे केले तसले शकुनी आणि एक पांडवांक सलहे दिले तसले श्रीकृष्ण परमात्मा. ह्या 2 लोकां निमित्तान संपूर्ण महाभारत ठरले. शकुनी दुर्योधनाक कसन ताणें बोध केले आणि कृष्णान पांडवांक कसन बोध केले तांतू व्यत्यास आसा. दोन्ही सलहेगाराची, दोन्ही लोकांक सजेशन दिले बट हाण कसन सजेशन दिले आणि कृष्णान पांडवांक कसन सजेशन दिले तांतू व्यत्यास आसा. त्यातून आमी वैकेची जीवनांत कष्ट येता, आमी वैकेची लोकालेकी सजेशन्स घेताची. एकल्यान हास्याक एक सांगले मरे कसने कष्ट असले री कोणाक एकल्या सांगलो म्हळ्यार 1000 लोक येऊन सजेशन दिताचे. कोणाक एकल्या सांगलो म्हळ्यार हे तू अशी कर, तू अशी कर रे, हे कर, ते कर, अशी कर आणि कर अशी म्हणून उठ्ठू लोक सजेशन दितात. त्रास आयले म्हाका एक हेल्प करा म्हळ्यार एकलो मात्र मुखार येता, बाकी कोणें मुखार येनाचे. तातून सजेशन इज व्हेरी चीप. सजेशन उठ्ठू लोक दिताचे व्हेरी चीप म्हळ्यार तोय दिता, होय दिता, आनीक दिता. येवन थोडे हेल्प कर म्हळ्यार कोणें येना, मुखार येना.
आयल्यार वयतले एकलो मात्र येतालो, बाकी कोणें येना. तातूंत सजेशन इतले इजी जावन घेवन आसा म्हणून सांगतात. तातूंत आमी वैकेची आमगेल्यान कश्टांनी येता, कोणाली एक सजेशन घेताची, तेन्ना आमी कृष्णान आमी कित्याक सांगलें म्हळ्यार एक जगतांत तुमी कशी उरका, देवान कशी आमकां दाखोवन दिलें म्हळ्यार कितें तरी तुमी सांगता आसात. पांडवान शकुनीले वचून घेवन म्हाका सजेशन दी म्हणून सांगिना. तांकां गोत आसा की म्हाका रायट सजेशन दितालो कोण की म्हळ्यार कृष्णूच. कृष्णान दुर्योधनाक वैकेची सजेशन दिलें, ताका वैकेची बुद्धिवाद केले आनी ह्या युद्ध जायनाशीची कशीची एमिकेबली सॉल्व करचे हे वैके प्रयत्न केले, किंतु कसं करचे. दुर्योधनाले मस्तकांत इतले तागेले कली प्रवेश केले की म्हळ्यार कसलेक तो भगवल आनी ताका मना आशिल्ली तशी ताणें केलें. शकुनी जावक आशिल्ले ते तो ताका उद्धार करचे काय न्ही, ताका नाश करचे काय इल्लो शकुनी, किंतु कसं करचे ताका कितलेही बुद्धिवाद केले ताका जालें ना. केन्नाय आमी कोणालेक उरका आनी कोणालेक बसताची ते डिपेंड करता. विथ हूम यू सिट, विथ हूम यू टॉक हे डिपेंड करता. एक उदाहरण रुपार सांगता जाल्यार एक मूस तुम्ही वेट करत असताना, एक सायड फल एप्पल तुम्ही वेट करत आसा आनी कसकी एक तुम्ही फातोर दवरिल्लो आसा आनी वेट करत आसतना एक सान मूस त्या एप्पलाचेर येवन बसल्यार ताजी वेट फरक जातवे? काय फरक जायना. 1 किलो एप्पल असले 1 किलोची दाखयता. एक मूस येवन घेवन बसल्यार वैकेची 1010 ग्राम जायना, ते 1000 ग्राम जाता, 10 ग्राम वाडना. इट डज नॉट एफेक्ट जायना. किंतु त्याची एप्पल काण घेवन थंय भांगर दवरले आनी त्या भांगराचेर मूस बरयले, मूस बसलो आनी 0.1 ग्राम ना 1 ग्राम वाडलो म्हळ्यार 5000 रुपया वाडटा. इतले 5000 रुपया वाडटा. बट त्याची एप्पलाचेर बसल्यार, तरकारेचेर बसल्यार कांय जायना. किंतु भांगराचेर बसल्यार मूसान एक भांगराचेर बसलो म्हळ्यार 0.1 ग्राम गेल्यार वैकेची व्हॅल्यू वाडटा, 1 ग्राम जाल्यार वैकेची ताची व्हॅल्यू इनक्रीज जाता. आता डिफरन्स कसं जालें, ते मूस कोणालेक बसले ताचेर डिफरन्स पळय. एप्पलाचेर बशिल्ले तें डिफरन्स येयला ना, त्या भांगराचेर बशिल्ले तर डिफरन्स आयिल्लो आसा. त्यातून दुर्योधनान कसं केलें की म्हळ्यार तो भांगर जावन आशिल्लो तसले कृष्णालेक आयिल्लो ना, तो एप्पल जावन गेलो आशिल्लो तसले शकुनीलेक गेलो, त्यातून कसलेच ताका मोल ना जालें. किंतु पांडव कसं केलें की म्हळ्यार तसले कृष्णालेक वचून घेवन ताणें सलहे घेतिल्ले निमित्तान त्या कृष्णान तांकां विजयश्री हाण घेतली. त्यातून आतां कारवारच्या लोकांक की ना समस्त लोकांक वैकेची भांगरालेक वचका की बाकी लोकांक वचका की म्हणून तुम्ही आलोचन करता. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत वैकेची असल सिच्युएशन येता, आमी कोणाला एक सजेशन घेवका, कशी सजेशन घेवका, कशी डिफरन्स जाता ह्याची तुमकां सांगता. एक सान विषय बट कितले एक डिफरन्स करूसून घेता. आजकाल कसं जालें की म्हळ्यार आमी आशिल्ले आमकां अनुप्र जाता. आज आमी कंपॅरिजन करत आसात. कोणाल की एकल्याल जीवन पळयल फुडें ना, तागेल जीवन बरं पळय. सकाळी 8 घंटे वता, कारार वता, सांजेर 5 घंटे येता, तागेल जीवन बेस्ट. आनीक लायक पळयता तो पळय 10 घंटे पर्यंत न्हिदचे जाता का, म्हाका 6 घंटे उठका, तो 10 घंटे पर्यंत न्हिदता. अशी कंपॅरिजन कच्चे चाल करता. तागेल जीवन बरं, तागेल जीवन म्हाका मेळिल्लें आसल्यार म्हाका कसन बरें उरता आशिल्लो. आतां हांगा आशिल्लें आसल्यार कोणें तरी सांग पळय ढेंपेल जीवन बरें, राय जावन घेवन एक दिसता कुट्ट लोकांक दिसता आरार काम करपा हॉटेलां बेस्ट तांगेले, येताची खाताची पयशे गल्ल्यार येताची आरामशीर हे कर सो दिसता. उट्ट लोकांक दिसता पळय अनिल पळय बरें करून उलयता, उलयल फुडें उट्ट लोक चप्पाळ मारताची तागेल पळय बेस्ट म्हणून दिसता. उट्ट लोकांक दिसता एक लोकाले पळयल फुडें ना चेंज जायत वता ओपिनियन. हे पळय तो उलयल फुडें उट्ट लोक हांसताची, ताका चप्पाळे मारताची, ताका मस्त गौरव करताची. अनिल पै जालें आसलें बरें आशिल्लें ना, हे जालें आसलें बरें आशिल्लें, तो जालें आसलें बरें आशिल्लें, लास्ट फाल्यां सॉम जालें आसल्यार बरें आशिल्लें म्हणटा आशिल्लें. सॉम करेक्ट
स्वाम करेक्ट बशील असाची सकाळ निर्माले पूज जाता गणपार महापूज जाता पादी पूज जाता सभा कार्य अशी दिसता कडे हांग घेऊन 2 शब्द उल्या म्हळ्यार प्या जाऊन बसता नाही सांगेल तिथले उठूच दिसता की त्यामुळे आमगेल स्वाम असताना पूर्वाश्रमान तू आमगेल स्वाम लायब्ररीत बशिल्ले 1-2 लोक स्वाम्याला मागची ठिकाणी बशिल्ले तांक एक कसन की म्हणा आमगेल स्वामेक शिष्य घेता म्हणून गेलो एक खबर केली कडे रे ते लायब्ररीत आमगेल स्वाम मागचे असा म्हणून तांक गोत ना आणि पूर्वाश्रमा विषय कडे रे तांनी उठूची प्लॅन करता हे कसन उठू शिक्षण स्वाम जावचे बरें तुप्पाचे बज खावचे मिळता तुप्पा केसरी भात खावच्याक मिळता इत्यादी म्हळ्यार पळयल्यार आमगेल स्वाम तूप खायनाशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार तांगेले हंतूची कसं नाही आमगेल कसं म्हणटाची ट्रायग्लिसरायड की कोलेस्ट्रॉल लेवल त्याची हाय असा म्हळ्यार ते अनुवंशिक बाय बर्थ तांकां आसा तातूंत आमगेले स्वामी तूप तेल खाण म्हळ्यार तांणी दूर दवरताशिल्ले तितलेची तांणी हे करताशिल्ले चड हे करनाशिल्ले म्हळ्यार देवाक नैवेद्य केल्ले सोडचे जायना म्हळ्यार कितें रे थोडे खाताशिल्ले तांणी बट त्याची घेवन बशिल्ले ना म्हळ्यार तेन्ना वयक्याची ते सान आसतना वयक्याची स्वाम जावचे बरें तुप्पा खाण मेळटा हे ते अशें म्हणून कशें सो आमगेले वयक्याची एक कंपॅरिजन जीवन हे जीवन असलें बरें आशिल्लें हे मेळटा आशिल्लें तें मेळटा आशिल्लें बट देवान आमकां कसन दिलें पळय त्याची बेस्ट आमी कंपेर करचें जायना आमकां दिसता की आमकां कश्ट आसा तागेले कश्ट ना इत्यादीक दिसता बट कसन की म्हळ्यार देवान आमकां कसन योग्य म्हणून ताण दिल्लें त्याचीच बेस्ट कित्याक की म्हळ्यार सिंपल तुमकां सांगता जाल्यार एक कावळो तो वयकेची अशीची कंपॅरिजन करचें चाल केलें तो मस्त उदास आशिल्लो कित्याक की म्हळ्यार काळ रंग कोणे किंमत दिना का म्हणून आपयताची इतलेची मोग काय करना ताका कवळ्याक कोण मोग करता खंय तरी तुमी ताका हंत दवरतावे केजान घालून दवरतावे ना ताका उले मागेल नांव घे म्हणून सांगतावे कसले खर्चाक जायना तुमी कवळ्याक काही ना श्राद्ध टायमार ताका आपोवचें यो खा म्हणचे ताका एक बस दिवचे ताका जावन वचोवचें तागेल कसले किंमत ना ताका व्हॅल्यू ना सो तो हे जालो मागेल कसले किंमत ना म्हाका कोणें मोग करनाची हांव काळ म्हळ्यार कितें म्हाका दूर दवरताची लोक सो तो बेजार आशिल्लो ताका थोड्याची बेजार आशिल्लो तेन्ना एक संन्यासी की एक गुरू एक संत त्या सायड वताना एक हरशी तागेले पळयले हावभाव मस्त बेजारार आसा कडेन ताका विचारलें कसले बेजार आसा तुगेल कसले इच्छा आसल्यार सांग मागेल ते संत शक्तीन हांव तुका ते प्रदान करता म्हणून सांग ताका खूश जालें ताका जावक आशिल्लें मेळटा म्हणून तो खूश जालो ताण सांगलें की म्हाका एक हंस पक्षी कर म्हणून ताण सांगलें म्हाका ह्या कावळ्याल जीवन नाका म्हाका एक हंस पक्षी जीवन जावका एक हंस पक्षी कर म्हणून सांगलें ट्रान्सफर कर म्हणून सांग जायत हांव तुका हंस पक्षी करता किंतु हंस पक्षी करचे किंता पयले तू हंस पक्षीले वचून घेवन उलोवन घेवन तागेल जीवन कशी आसा म्हणून कडेन हांव तुका करता हां जायत म्हण कितें कावळो उड्डून घेवन एक हंस पक्षीले वता हंस पक्षीले वचून घेवन तुगेल जीवन कशी आसा मागेल जीवन अत्यंत कठीण म्हणून सांगतो कितें कसं म्हाका एक बण्ण दिलें धव्य एक बण्ण दिलें उदकांत पोवंत बसता भायर उडचें जायना तुगेल तशी वयर चडचें जायना म्हाका सकल उरका कसन जीवन हें म्हणून सांगलें नंतर हो भय तशेंच तरी हंस पक्षी का विचारता तुगेल जीवन बर न्ही जाल्यार कोणा जीवन बरें पक्षी हांगा कोणा जीवन किराल जीवन बरें ताका बण्णाचें आसा येद्राक तांबड चोंच आसा तागेल जीवन बरें तूं तागेल एक वचचें म्हण कावळ कडेन रे डायरेक्ट किराले घेवन पावलो किराले घेवन विचारतना हांव आयकून आयलो की तुगेल जीवन बरें आसा तुगेल जीवन कशी मागेल जीवन कोणाक नाका म्हणटा कीर सांगता मागेल जीवन कोणाक नाका कित्याक नाका पळय म्हाका बरें बण्ण आसा पांचवे बण्ण आसा येत्रा चोंच आसा घेवन केजान थान सोडताची
की जांत घालून गेलो म्हाका हे उरले ते उरले अशी उरले तशी उरले म्हणून गेलो तांणी सांगितलं तशें हांव आयकूं का म्हाका भायर वचचें जायना म्हाका जावं कशें खाण मेळना म्हाका हे हंतू झाडार वचका त्या झाडार वचका हे करता म्हाका कसं नाही करचें जायना मागीर ते पांचू साण आनी तांबडे साण पळोवंक गेलो म्हाका उठूची पिंजऱ्यांत घालून घेवन बसताची मागीर जीवन कोणा जावका मागीर जीवन नाका पळय अत्यंत कष्टदायक म्हणून तो सांगचे कडे रिकावड्यान विचारलें तुगेल जीवन कोणाक नाका जाल्यार तुका कोणा जीवन जावका म्हणून ताणें नवील आले कसं जीवन पळय अत्यंत बरें बण्ण बण्णाचो साप पावसाळींत नांचत उरता तागेल जीवन बरें म्हणून सांगलें हां जायत म्हणून तो कावळो नवील पक्षलेक वता नवील पक्षलेक वचून घेवन विचारतना तुगेल जीवन कशी तुगेल जीवन बरें म्हणून घेवन सांगलें कशी म्हागेल जीवन कोणाकय नाका म्हणून तोय सांग कित्याक नाका पळय मरे मागेले पावसाळींत हांव नांत म्हणून घेवन मागेले पंख वयर येताची आनी उठू लोक येवन घेवन तांडून घेवन कापून घेवन व्हरताची म्हाका हांगा दूख जाता हे कित्याक जावका मागेले हे सौंदर्य पळोवंक गेलो म्हाका तांणी ते कसाने मोर म्हणटाची मोर पंख कसन आसा ते उठू घेवन घेवन वताची दूख म्हाका जाता असल जीवन कित्याक जावका म्हाका कडेरी उठू जलतना कडेरी जायत तुगेल जीवन कष्टदायक आसा हे जीवन तुका आवडना कोणाल जीवन बरें तुगेल जीवन कावळेल जीवन बरें म्हणून ताणें सांगला कावळेल जीवन बरें कित्याक म्हळ्यार तुका कोण्याची पिंजऱ्यांत घालनाची तुका कसण्याची निर्बंध ना तूं हांगाय उडयत थंय उडयत हांग वचत थंय वचत खंय वचत तुका कसणे निर्बंध ना आमकां पळय आमगेलें सौंदर्य पळोवंक घेवन आमगेले मोर पंख काडटाची आमगेलें सौंदर्य पळोवंक घेवन आमकां पिंजऱ्यांत घालून घेवन व्हरताची सो त्या निमित्तान तुगेल जीवन बेस्ट म्हणून सांग कडे लास्ट परत कावळो घेवन गेलो ते संताले आयलो उठू लोकांक विचारना आतां खंयचें जीवन आतां म्हाका खंयचें जिवनाक आशिल्लें जीवन पुरो म्हाका आशिल्लें जीवन आमकां पुरो आमी लास्ट आमी वैकेची 1 2 3 अशी करून घेवन उठू कडेन फिरून आयले नंतर देवान म्हाका कसं दिलं पळय त्याची पुरो आनी कोणालें जीवन नाका म्हणटाची तशीच तांगेल कंपेर करचें जायना श्री कृष्ण परमात्मान तुमकां कारवारांत वास करून घेवन कृष्णाल उपासन करचें म्हळ्यार हेची तुमगेलें भाग्य म्हणून लेखा आमकां आनी कडेन खंय तरी जावका म्हणून आमी अपेक्षा करचें चूक कित्याक म्हळ्यार देवान ताची कितेरीची सृश्टी केल्ली आसा आमकां ते नियमाक ते कसं नियमावळी आसा ते नियमावळी अंतर्गत जावन घेवन सुद्दां देवान आमकां सृश्टी केलतना आमी बाकी कंपेरिजन करचें चूक जाता फाल्लेक आतां कोणाक दिसता अंबानी जाल्यार मस्त सुख अडाणी जाल्यार मस्त अडाणी जावका म्हणून तुमकां दिसता केन्ना तागेले ते आयले पळया शॉर्ट सेलरान ताणें केन्ना अपवाद केलो पळया केन्ना तागेले उठून त्रास भायर येवचे लागले पळया तेन्ना सांगता म्हाका अडाणी नाका म्हणून आतां नाका तो कित्याक म्हळ्यार कश्ट आयले सूख पळयलें फुडें ना तुमकां थंय जंप करता म्हणून दिसता केन्ना त्याची कश्ट अनुभव करचे आयले तेन्ना ते नाका सो आमगेलें मन विचलित जायत उरता कंपेर करचें उरता हे जीवन ते जीवन असल जीवन खंयचे कृष्णान दिलें त्याची जीवन आमकां सुखाचें किंतु इतलें आमकां मनुष्य जन्म दिवन आमी कसं करता आसाचें म्हणलो प्रश्न बाकीचे मुख प्राणी तांकां विवेचन शक्ती ना तांणी कसाने सांगचें काही जायना किंतु आमकां उठू आसा विवेचन ही आसा खंयचे खरें खंयचे बरें आसा खंयचे वायट आसा खंयचे सत्य खंयचे असत्य खंयचे शाश्वत खंयचे अशाश्वत हे उठूक वत असल्यार वैकेची आमी हे मोह चक्रांत फसील आसाचे इतले मोह चक्रांत फसील आसा की म्हळ्यार तुमी भायर सरका म्हळ्यार वैके जाय सिंपल सांगताची भायर सरचें जाल्यार जायना म्हणचे आतां फाल्लेक आमी सांगलें फाल्लें तुलें ना उट्टू लोकांना रान्नानीरी च्या करून घेवन पिवका म्हळ्यार कितलो करून घेवन पिताले फाल्यां तर उट्टू लोकांन रान्नानीरीची रांदप करका स्टील आनी वापरना उट्टूची मातीचे आयदन वापरका म्हळ्यार उट्टू लोकांन बांयची लागीं वचून घेवन उदक हाडका उट्टू लोक रगड्यारीची स्वता रगडून घेवनूच तुमी जेवण करका म्हूण सांग म्हळ्यार कोण करताले
कर काम म्हण नसा करचेक जायना रगड्यार वाटूचे कोण बसता ते बांच लागी वचून घेवन कळस भरून घेवन कोण हाडता ते पळयता 5 निमिष आजकाल उठूची 2 सेकंडा भितर टी जाता 2 सेकंडा भितर कॉफी जाता 20 निमिष रानाली कोण बसता फू मारून घेवन ताक च्या कोणा जावतात कोणेय करना बट आरोग्य ते बरें गो तसा किंतु कर म्हळ्यार इम्प्लिमेंट कर म्हळ्यार जाय आमगेल्यान तूं नॉलेज आसा आम कसन जावका गोत आसा बट इम्प्लिमेंटेशन आसा पळय तें ना इम्प्लिमेंटेशन कित्याक ते किलोपंत तशीची सांगचेक जाता करचेक जायना चूक म्हणून आमी सांगनाची ते स्वभाव तशी मालगड सांगताची अशी कर अशी कर कर काम दिसता बट करचेक जायना तातूंत आजकाल आमी एक मनशाक आनीक मनशाक कसन एक वॅल्यू आसा ते डिवॅल्यू जायत आसा आज मोबायल इतलो घट्टी कशी जाले ते मोबायलान कसकसान केले की म्हळ्यार पयले आमगेल हातान तूं व्रिस्ट वॉच उरता आशिल्ली आज व्रिस्ट वॉच ना आतां ते तूं मोबायलान तांडून घेतले ते फीचर मोबायलान थायले पयले टॉर्च आनी उरता आशिल्ले पयले नीचे सायडाक एक हातान एक टॉर्च उरता आशिल्ले आतां ते टॉर्च लायट ना आतां ते मोबायलान खावन सोडले पयले कॅल्क्युलेटर एक उरता आशिल्ले हातान कॅल्क्युलेटर वयके ना मोबायलान खावन सोडले पयले साना चेवडू मोठे एक कॅमेरा हे ते घेवन भोंवता आशिल्ले साना ते कॅमेरान उरता आशिल्ले आतां ते ना ते वयकेची मोबायलान खावन सोडले बाकीचे असले अनेक रेडिओ आनी आशिल्ले आमगेले साना ते 98.5 घालून घेवन धारवाड स्टेशन लावचे उठू आसता आशिल्ले सान आसतना आमी वयकेचे आयकले आतां ते रेडिओ ना आतां ते मोबायलान खावन सोडले टेप रिकॉर्डर कोणे तरी आवसून म्हणले पद्य ते रेकॉर्ड करचे आशिल्ले कसं तरी भजन आनी म्हणटाना गोतनाशी चांग बटन अडचून घेवन टेप रेकॉर्ड करचे आशिल्ले आतां ते टेप रिकॉर्डर ना आतां ते मोबायलान खावन सोडले अशी मोबायलान एक आमगेले मनाची शांती खावन सोडले आमगेले हेल्थ खावन घेवन सोडले आमगेले स्मरण शक्ती वयके खावन सोडले एक नंबर जावका जाल्यार तुमी मोबायलान पळोवका तुमकां तोंडान सांग म्हळ्यार तुमकां ना स्टार्टींग 2 नंबर कळटा बाकी कशें कळटा सो मोबायलान इतले उठूच एक खावन सोडले आमकां कळ्ळें ना की मनुष्य केन्ना पिशे जालो आनी मोबायल केन्ना स्मार्ट जालो म्हणून आमकां कळ्ळें ना मनुष्य पिशे जावन बसलो आनी मोबायल स्मार्टफोन जावन घेवन बसलो त्या नयशीची मोबायलान तूं टच स्क्रीन येवन घेवन बोटान फिरत लोकल वस्तू नाजाल्यार गांवचे टचच होवन गेले मोबायलान टच वाडत गेले किंतु लोकल बशी कसन एक टच उरता संपर्क उरता आशिल्ले नाजाल्यार गांवचे बदल एक कसन एक संपर्क उरता आशिल्ले ते टचच गेले हे टच वाडत गेले म्हळ्यार मोबायलान तुजे सांगली मोह चक्र आमकां कशी आतां तुमकां मोबायल सोड म्हळ्यार कशी सोडचें जाता फाल्यां सांगलें मोबायल बॅन मोबायल सोडा म्हळ्यार जाता तुवें आमगेल्यान एक आसाची परतगाळी आयल्यार वयकेची खंय रेंज मेळटा म्हूण सोदताची पयले परतगाळीन तुका काही रेंज नाशिल्ले खंयची एक वडाफोन खंयची एक सायड खंयची येत आशिल्ले ते खिडकी तुला एक सायड घालून घेवन हात घालून घेवन ते लावड स्पीकर ऑन करून घेवन हो गवजी मान घेवन हाण सांगिल्ले विशय 4 लोकांक कळत आशिल्ले सो असं म्हळ्यार रेंज नाशिल्ले कडेन वयकेच आमी म्हण सोडचेक जायना मोबायल नाशिची तुमगेले जीवन आतां आनी नवीन आसा आतां फाल्यां आतां कसन की म्हळ्यार नेटवर्क ना जाल्यार वयकाचे अनेक रीतीन वयके फोन करून घेवन फोन तरी चलता तसंच सिस्टम आहे म्हळ्यार सोडना तुमकां खंयचे रितीन तो सोडना एक दिवस तरीची रेंज नाशिल्ली तसले गांवां वचून घेवन तरी बसता म्हळ्यार बसना कित्याक म्हळ्यार वॉट्सअप कॉल चालू जाता की आतां तुमगेले नेटवर्क ना जाल्यार वयकेची ते एक कॉल तरी करचेक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कशी केल्यार तो मोबायल तुमकां सोडता न्ही आनी कसं तरी फीचर येता फाल्यां आतां टावर आसा फाल्यां सॅटेलायटांतल्यान येताले डायरेक्ट सॅटेलायट टू मोबायल येता कसं नाही करचेक जायना तुम्ही घेवनूच बसता आमी कितलेही हातूंतल्यान भायर येवचेक आमी प्रयत्न करताच मोबायल सोडका वापरचे नाका खेलो लोक अशी उरता की म्हळ्यार
टावर घालताना त्रास दिताच. हे हांगा टावर घालचे ना, रेडिएशन येता, हे जाता, तशी जाता. तुगेले कितले मोबायल आसा? म्हागेले 2 मोबायल आसके, एक वयर आसके, एक सकयल आसके. हांगा त्रास दिवच्याक येता, कडे पळयल्यार 2 मोबायल वापरून घेता. म्हणजे मनुष्याला स्वभाव कसं म्हणून आमी लॅक करचेक जायना. असले आमकां गोत आसा खंयचे बरें खंयचे वायट तें चिंतून सांगली. आमकां देवान विवेचन दिल्लें आसा की कसन सत्य कसन असत्य, खंयचे शाश्वत खंयचे अशाश्वत, खंयचे बरें खंयचे वायट उट्टू गोत आसा. किंतु इम्प्लिमेंट कर म्हळ्यार आमगेले जायना. कितले केल्यार आमगेले की ते करचेक आमी प्रयत्न करचेक वयके गेल्यार कसन ना कसन अडचण येता. किंतु कर का अडचण आयल्यार वयकेची कर का, कित्याक की म्हळ्यार तितले तरी आमी प्रयत्न करना जाल्यार विशय खंय तरी मुखार वचून पावता. किंतु देवान तुमकां असले एक अवकाश कोण दिले. कारवारान तुमी हांगा जन्माक आयले आनी जन्म आयले कडेन हांगा कृष्णाल एक सेव करता आसतना तुमकां अवकाश मेळ्ळे. इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला अनुग्रह प्राप्त जाले आनी हाजेगिंत चड विशय आनी कसानय ना. आजी अनेक भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसाची तांणी स्वामीला आशीर्वाद मेळटा. इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला आशीर्वाद मेळटा म्हणले एक विश्वासार हांगा आयिल्ले आसा. तांगेले विश्वासाक आमगे रामदेव वीर विठ्ठल देव सार्थक ठरवो. तुमगे जिवनांत तुमी करता आसतना उद्योग वेवसायांत तुमी करता आसतना तुमी राबता आसतना गांवांत माझे तुमगे कसनही अडचण असल्यार ते सर्वही परिहार जावो. देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगे जिवनांत नित्य निरंतर. तशी ह्या कारवार गांवांत तशीच आमगेल्या मुरलीधर कृष्ण मठांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल करीताची. श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु.